check this. विश्वास तुझे को तू मेटायचा का पवाक विश्वास तुझे को तू मेटायचा का पवाक विश्वास तुझे को तू मेटायचा का पवाक विश्वास बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी भाग्यवंत पावलुचेच उतरांनी तुमकां येवकार दिता. आमच्या सुमया जेजूची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भयणी भावानो, आयज आमी भक्तीपणान बागीवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनान वांटो घेवंक एकठांय जाल्या. ह्या 8व्या नोवेनाचो विशय जावन आसा जेजूच्या पावलांनी बागीवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन कुटुंबान संबंदां उद्देशी मिसांव जियोवया. कुटुंब जावन आसा मुलावी पवित्र सभा, जंय आवय बापूय आनी भुरगीं मोगान जियेता. दर एक क्रिस्ती बावाट्यान आपल्या बावतिजमा वरवीं जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक हो आपलो कायदो म्हूण मानून घेवंक गरज. हें मिसांव आमकां सोंपें जाता जेन्ना आमी आमच्या कुटुंबान एकामेकाच्या संबंदान जियेता. बागीवंत फ्रांसीस शावेर जेजूचें मिसांव फुडें व्हरतना सदांच कुटुंब गोट आनी मजबूत करूंक वावुरलो. तर आमी देवाच्या उतराचेर तीरपणी बावाट दवरून कुटुंबाच्या संबंदां वरवीं आमकां दिल्लें जेजूचें मिसांव उर्बेन आनी जतनायेन फुडें व्हरूंक आनी ह्या वरवीं एक बरो समाज घडोवन हाडूंक आमकां बापाची कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानान मागुया. आनी सोबार पावटी देवान दिल्लें कार्य मिसांव आमच्या कुटुंबा सवे आमी पाडूंक ना देखून कालतेपणी देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारीक सगळे देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, आमच्या मोगाड बापा, आमच्या आदाराक येवन तुजें बोड दाखय आनी आमच्या पातकांची आडावन दवरलेलीं ती तुज्या मोगाची देणी आमकां वेगीं मेळ अशें कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसा जुदाच्या प्रांतान हें गीत गायतलीं. किल्ल्या वोरी आमकां एक शार आसा. आमची राखण करूंक दुरीग आनी खोट सोर्वेस्पोरान बांदल्यात. दारवोंटे उकडात. प्रमाणीक आनी विस्वासी राष्ट्रां भितर सरून दियात. ताचें मन थीर आनी शांतीन जियेता, कित्याक ताचो विस्वास तुजेर दवरलेलो आसा. सोर्वेस्पोराचेर सदांच विस्वास दवरात, कित्याक सोर्वेस्पोर सदांच तोखता तसलें खडप. उंच दोंगराच्या माथ्यार कोट्टांत रावतल्यांक ताणें सोकल्या उडयल्यात. ते कोट तो मोडून उडयता, ताचें निसंतण करता. ते मोडून ताच्या सत्यानाश करता. ल्हानविकाच्या पांयां तोला, दुलबोलांच्या पावला खाला ते कोट माड्डवतले. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. सोर्वेस्पोराच्या नांवान येता ताका जोय. सगळीं म्हणुया, सोर्वेस्पोराच्या नांवान येता ताका जोय. सोर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. मनशाचेर विस्वास दवरचे परस सोर्वेस्पोराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. राजकुंवराचेर विस्वास दवरचे परस सोर्वेस्पोराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. जबाब. सोर्वेस्पोराच्या नांवान येता ताका जोय. पवित्र मंदिराचीं दारां म्हाका उगडटात. भितर सरूंक हांव सोर्वेस्पोर आर्गां दितलो. हें दार खरेंच सोर्वेस्पोराचें दार. फकत भोक्तिवंतांक तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलां आनी म्हाजें तारण केलां देखून हांव तुका आर्गां दितां सोर्वेस्पोरा. जबाब. सोर्वेस्पोराच्या नांवान येता ताका जोय. खोस सोर्वेस्पोरा आमची सोरवण कर. खोस सोर्वेस्पोरा आमची जिवीत सुकेस्त. सोर्वेस्पोराच्या नांवान येता ताका जोय. सोर्वेस्पोराच्या गोरांतान आमी तुका सूख मागता. सोर्वेस्पोर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. जबाब. सोर्वेस्पोराच्या नांवान येता ताका जोय. उद्गार. सोर्वेस्पोर अजून तुमकां मेळटा ताका सोदात. तो अजून लागीं आसता ताका उलो करात. Sorbespo तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय
Mateva pormone Gesù Cristace shuvottoma. जेजून म्हणले म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून कोण स्वर्गा राज्यान भितर सरोच ना, पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो स्वर्गा राज्यान भितर सरतलो. देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी तांचे पोरमोणे चलता तो आपलें घर कोडपार बांदलोल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, आवार आयले आनी वादळ येवन ह्या घरार मारले, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें कोडपार बांदलोलें. पूण ही म्हजी उतरां आयकून ताचे पोरमोणे चलोना तो आपलें घर रेंवेर बांदलोल्या एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, आवार आयले आनी वादळ येवन त्या घरार मारले आनी तें मोडलें आनी कशें म्हूण तें कोसलून पडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ तो महान हे. बाबा भयणीनो, आयचो विशय आमकां आमच्या कुटुंबीक जिविताचेर नदर घालूंक आनी किरीत भाशेन आमच्या कुटुंबाच्या संबंदांतल्यान आमी जेजूचें मिसांव जेवूं येता हें पळोवंक आमकां उलो मारता. आनी आमकां हें करूंक नमुनो म्हळ्यार भाग्योन फ्रांसिस्क शावियर. आमी ताच्याच नोवेनांक हांगासर येता. ताचे देखींतल्यान ताचे जिवितांतल्यान आमी घेवंक आनी आमी ताचे भाशेन भाग्योन जावंक, जेजूच्या जिवितांतल्यान अदीक बर जोडूंक. भाग्योन फ्रांसीस शावियर कुटुंबाच्या आपुरबायेन जियेलो आनी आपले मिसांव असल्या कुटुंबाच्या संबंदान ताणें पाडलें. मानापाद ह्या गांवांत आमच्या भारतांत, दक्षिण भारतांत आसलो तेन्ना तो त्या कुटुंबांनी भेटेक गेलो. आनी त्या कुटुंबांनी भेटेक गेल्लो तेन्ना ताका एक उक्तें जालें तें म्हळ्यार ते लोकांक क्रिस्ती बावार्थ मेळ्ळलो, पूण क्रिस्ती बावार्थ कितें तो ती नोकडो आसली, कित्याक तुयी तांच्या बावार्थाचो सांबाळ करूंक, बावार्थाचो चोरो तांकां दिवंक यादनेक नासले. आनी तो तांचे बोरी जेजूचें उतर परगोडटा. तो तांच्या कुटुंबांनी वेता, तो तांच्या कुटुंबाचो इश्ट जाता आनी ताच्या फाटल्यान इतलीं भुरगीं येतात की तो भायर दिसलो जाल्यार भुरग्यांची लूट ताचे फाटल्यान जाता आनी तो भुरग्यांची आपुरबायेन जियेता आनी भुरगीं ताचे कडच्यान मोग ओडंबवतात. तो कुटुंबांनी भेटेक वेतालो तेन्ना तिवूय बी ताची आपुरबाय करताली आनी देखून तांचे प्रस्न ती तांकां सांगताली. ते पिडेन पडटा तेन्ना ती ताका व्हरताली, तो तांचेर मागणें करतालो, तो तांकां दोतोन शिकयतालो, तो तांकां शुभ वर्तमान वाचून दाखयतालो आनी हे तरेन ताचें जिवीत कुटुंबाचें एक चारान वाडटा आनी ताचें आसणें कुटुंबाच्या वांगड्यां मदें एकामेकाचे संबंद आनी एकामेकाची इश्टागोत एकामेका सवेन थिरायतात आनी गोड करतात. आमी आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबीक जिवितांत एकामेकाच्या आपुरबायेन जियेता, एकामेकाच्या आपुरबायेन वाडटा आनी आमी एकामेका सवें आमचे संबंद थिरावंक आमी प्रयत्न करता. आज जेजू आमचे लागीं हेंच मागता आनी हें करूंक आमकां आयची वाचपां दोन कारणां दितात वो दोन चाली दितात. पयलें वाचप आमकां इजेयास म्हणटा आमी देवाचेर पातयेवपी जावंक जाय आनी जी कोण देवाचेर पाती येतात ती केन्ना जिवितांत सांडोनात, कित्याक देव तांकां सांडूंक दिना. देव तांचे बरी आसा आनी जी कोण देवाक कुशीन दवरून जियेतात
देव ना जाल्ल्या भाशेन जियेतात तांचे कोटा ती जिवितांत पडटात आनी नाळबुदींनी वयर सरूंक वावुरतात कित्याक तांकां देवाचो आशिर्वाद ना. देवाचेर पातयप म्हळ्यार देवाचेर विस्वासून रावप म्हळ्यार देवाकूच आमच्या जिवितांत सांगाती कसो घेवन देवाचे कृपेन आमी बरोवप आनी वाडप. आनी हें करूंक आमी भावार्थान रिगलेलीं मनशां जावंक गरजेचें. हाका लागून शुभ वर्तमानांत आमकां दोगा घर बांदप्यांचे वपारींत जेजून म्हणा जें घर खोडपार बांदलेलें तें घर सगळ्या वादळ मोडांक फुडो करूंक शकलें. जो मनीस भावार्थान रीग घेता जाचें जिवीत जेजू सोबें रिगून आसा तो कसले जिविताच्या अडचण्यांक फुडो करूंक ताका तांक आसा. जेजू म्हणिना जी कोण आपणा सोबें रीग घेवन आसात तांची जिवितांत अडचणी आसच्यो नात वो तांकां कसलीच दास्य आसची ना हें ताचें सांगणें न्हय. जें घर खोडपार बांदलेलें आनी जें घर रेंवेर बांदलेलें ती दोनूय घरां तेच परिस्थितीक फुडो करतात. पूण जाचें मूळ जाची बुनयाद खोडपांत रिगून आसा तें घर ह्या सगळ्या अडचण्यांक फुडो करता आनी तोखता. रेंवेर बांदलेलें घर रोखडेंच कोसळून पडटा. आमी कितलीं बरीं दिसता घरां कितलीं सोबीत हाचेर घराची थिराय ना. हे दुसऱ्याक दाखोवपाचें दांत. खरी थिराय म्हळ्यार ताचे बुनयादीर आसा. आमी क्रिस्ती भावार्थान थीर रावूंक आमच्या जिविताच्यो चाली आमच्यो क्रिस्ती जिविताच्यो चाली जावंक आमी जेजू सोबें कितलीं रिगून आसा हातूंत आमकां गरज. कित्याक हातूंतल्यान आमी जेजूचीं जाता आनी जेजूचीं जाता तेन्ना आमी एकामेकाची दुस्मानां न्हय. आमी एकामेकाचे आपुरबायेचीं दुसऱ्याक मानान आनी मोगान लेखतलीं. जेजू ह्या घरांची खबर सांगता तेन्ना आमी त्या घरांचे स्वातेर आमी जर कुटूंब घालें आमी तितूंतूच उरता. म्हळ्यार आमचें कुटूंब जेजू सोबें जर रिगून आसा आमी कोसळून पडना. आमी जेजूच्या जिवितांतल्यान एक जावून जेजू आमकां कृपा दिता. जेजू आमकां बोड दिता. देखून आमची कुटुंबां पयले सुवातेर संबोधान जियेतलीं कुटुंबां जावंक आमी देवाक आमच्या जिवितांत घेवंक आनी आमचे संबंद देवा लागीं घट करूंक गरज. आनी जेन्ना आमचें कुटूंब ह्या वचल्या देवाच्या एकचाराच्या आनी मोगाच्या संबंदान जियेतले आनी वाडटले तेन्ना आमी देवाक आमच्या घरच्या मदें पडयूंक आनी आमची घरचीं देवाक एकामेका सोबें पडयूंक शिकतलीं. आनी हातूंतल्यान जो मान आमी देवाक दिता तोच मान आमी एकामेकाक दिवंक आमी शिकतले. आमचें कुटूंब संबंदाचें कुटूंब जावंक आमी देवाक जागो दिवया. कुटूंब कशीं आमी बरोबर मागणें करून कुटूंब कशीं जिविताच्यो अडचण्यो येता तेन्ना आमच्या भावार्थाची जागृताय करूंक आनी असल्या भावार्थाची जागृतायेंतल्यान आमी देवा सोबें रिगून आसा तेन्ना आमी घट हें समजूंक आनी हें समजून जिवंक आमकां गरज. दुसरें म्हळ्यार आमचे कुटुंबाच्या संबंदांत आमी जियेतना आमी त्यागी मनान आमचें जिवीत समजूंक. सगल्यांच्या कुटुंबांत सगळ्यो वस्तू जाय तश्यो मेळनात. थोड्यांक घोडी जेवण घोडी बुकिवपा सारकें ना उणें जायना जायत पूण हेर वस्तू मेळनात. तेन्ना आमी कुटुंबाच्या वांगड्यांनी हें समजून हें ओळखून आमी कुटुंबांत अडचण करिनासतना आमच्या लागीं आसा थंय घडोवन आमी जिवंक जाय. कित्याक हातूंतल्यान आमी वावर करतल्यांक कश्टवतल्यांक आमी तांच्या कश्टाचें म्हत्व दिता आनी ती आमचे पासत वावुरतात हेंय आमी समजून आमी आमचे संबंद सांबाळटा. आमच्या घरांत कोणी जाणटीं आसात पिडेंत आसात. ती उपकारणां तसलीं न्हय. ताणें आमच्या पासत केलां आनी आतां तांचे उत्तार पिरायेक लागून आनी तांचे पिडेक लागून कोणी तांचे लागीं भुरग्यां भाशेन करूंक जायना. आमी तांकांय
हे तसलेच आपुरबायेन दवरूंक तांची सोवी आपुरबाय दाखोवंक आनी तांचे गरजांक पावूंक तें बी आमचें मिसांव. कित्याक हातूंतल्यानूय बी आमचे संबोवन जाणट्या सोवी आमी सांबाळटा. आनी आमी आख्खेच कुटूंब कशें आमी क्रिस्ती तत्वां जिवंक, क्रिस्ती तत्वांतल्यान आमी एकामेकाच्या संबंदांक मान दिवंक हेंवूय आमचें कार्य. क्रिस्ती तत्वां, क्रिश्चन व्हॅल्यूज आमच्या जिविताक एक दर्जो दितात. कित्याक हातूंतल्यान आमी दुसऱ्यांक सूख दिता, आमची तोखणाय करूंक, आमची व्हडवीक सोदूंक आनी आमी कोण ती दाखयता. नाजाल्यार आमी गुडे व्हडविकेची मनशां. आमकां पदवी जाय, आमकां दुडू जाय, आमकां आस, आनी तेन्ना आमी दिल्लें उतर लेगून मोडटा. पयशे दितात म्हूण आमी हांगातूय लोट्टा आनी लोक म्हणटा ती ताची बायल, उतर दिवन सांडून गेला ताची बायल, तें ताचें चेडूं, तो ताचो चेडो घात करून गेला ताचें. म्हणटूच आशेन आमी आमच्या कुटुंबाचे सबंद तोडटा दुसऱ्या वजीर, कुटुंबाचें नांव उबयता, कुटुंबाचो दर्जो आमी खाला घालता. क्रिस्ती तत्वां जिवंक आनी क्रिस्ती तत्वांनी आमकां, आमच्या कुटुंबाक, आमच्या समाजाक आमी एक दर्जो दिवंक हेंवूय आमचें मिसां. हें असलें जिवीत जिवंक आमकां कुटूंब सूख दितात. आनी जेन्ना आमच्या कुटुंबांत आमचे संबंद असले एकचारान आनी पवित्रतायेन वाडटात तेन्ना आमी दुसऱ्यांकूय पवित्र करता. जेजू कुटुंबान जियेलो, आपल्या आवय बापायच्या मोगान आनी एकचारान जियेलो आनी देखूनच ताणें आमकांय बापाच्या एकचारान घातली. तोच जेजू हे वेदीचेर आपणाकूच मोडून आमचें जिवीत आपणा सवें घेवन आपलें जिवीत आमकां दिता, आपल्या एकचारान आनी संबंदान जिवंक. ताच्या आसऱ्यान ताचेच मिसांव जिवंक ताचो आदार आमकां आमी मागुया. उबी रावया. मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आमचें कुटूंब गोठ अखंड जातलें जाल्यार मागण्यांची गरज. तर ह्या वेळार आमची मागणी आमच्या कुटुंबा पासत आनी हेर पवित्र सभेच्या गरजां पासत बापा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल घातलेल्या कुटुंबाक सदांच एक सारकी वागोवंक, तांचे मदें कसलोच भेदभाव करिनासतना तांकां भावपणान जिवंक आदार करूंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. जायतीं आवय बापूय आपल्या जिवितांत जायते त्याग करून, कोश्ट करून आपल्या भुरग्यांक बरें तें दिवंक वावुरतात. तर ह्या आवय बापांचेर बापाचो आशिर्वाद मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. भुरगीं तशींच तरणाटीं जायते पावटी वायट रस्तो धरून आपल्या वडिलांक मान रेस्पेद दिवंक विसरतात. तर आमच्या भुरग्यांनी देवाच्या उतराक पालो दिवन आपले कुटूंब कुशालकायेचें करूंक तांकां पवित्र आत्म्याची देणी मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. दवरे कुटूंब मुळावी पवित्र सभा. ह्या संवसारान जियेतले कुटूंब सदांच मोगान, एकवटान आनी बोगसोन्याचें जिवीत जिवंक आनी ह्या वरवीं बरो समाज घडून हाडूंक दर एका कुटुंबा पासत बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. भोव मोगाड बापा, तूंच आमचें शेरोड्यांचें बोड. खालतिकायेन केल्ली मागणी तूं आयकोताय. तर आमी तुजे मुखार घालांत
ती मागणी दोयेन आयकून घे. आमी मागलां तें, आमी मागूंक ना तें, आनी आमी मागूंक नकळो तें पर्यान तुजी खुशी जाल्यार आमकां मेळ अशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Suka pula kostagani itsangele chini vati atau bapa betung duka yani surya wanga Echi ami somor betau tetu madu kibur mata Malgoria chama saroktan Mislutuge doyak pona Nici ami somor beta tetu magum kemur mata Malgoria chama sarokta Mislutuge doyak pona म्हज्या भयणी भावानो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतलीं देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. तितून दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जडूंक आमी पावशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका आदीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयली पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासयलेलें देणें तो वैभवान पोत्तून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorvespor tu. Sorgani sosar mola tuja vojvova. Usorgi tuka zoj zoj. Sorvespor acina vieta taka zoj. Usorgi tuka zoj zoj. बापा, खरोच न्हू पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरोन ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ पोरगो टुया सुम्याची तुझे मरण आमी समोर तुझे पणाचे वरपण आमी भरगता तुझ्या येण्याक आमी ओगलेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास आनी फ्रांसीस आमच्या बागीन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोडीत बुकामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकुवार मारये देवाची माई सांगाती, तिचो पुती बागीवंत सुजे, बागीवंत फ्रांसीस शावियर, बागीवंत दोनमृता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमचे कुटुंब रेवेर बांदलेले न्हय, पूण खोडपार बांदलेले अखंड कुटुंब जावंक सुम्यान शिकयल्लें प्रार्थन म्हणटना खतखत्यान मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सुरवाटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व कानांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवेंच्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय,
पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्काल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिरी संसाराचे पाकातेले आमची काकलूत कर आमची काकलूत कर देवाचे शिरी संसाराचे पाकातेले आमची काकलूत कर आमची काकलूत कर देवाचे शिरी संसाराचे पाकातेले आमकां शांती दे आमकां शांती दे. आमचो मोग केला तो आनी आमचे मोगा पासत आपणाकूच दुस्मानाच्या आदीन केल्लो जेजू हो पडे आसा. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवूं फुडें सरचें. कुमन्यांव शेवल्या उपरांत तुमी बसचीं. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलीक धर्मामध्ये ज्याने बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में जिन्होंने बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Jesus oponara Duklik soshi sabe Doshi yami duka Duka chikoro Jesus oponara Duklik soshi sabe Doşe abiduka Minor muchang shiku Buke loleang chivu Tani loleang pivu Bine bontak ilas Goche bontak gadar Duke salyang puswo Unar kazan pavo Duke amchikaros Duke amchikaros Jesus orbonara Duklik
सादे तोशें आमी तुका आमची गौरव Jesus sorgonara Toklik sashe sade Toshe amituka Kantanus varpaka Belian safai galu Matsu gloria soga Hadian portun haru Dulcinaya maya Ani baba tomo Somnianța tandevu Duka amci goros Duka amci goros Jesus sorgonara Tuklik soshi sade Toshi ami duka Duka amci goros Jesus sorgonara Tuklik soshi sade Toshi ami duka आमी आमचे दोळे बंद करूया. काळीज मन शांत करून आमच्या काळजांत आयलोल्या जेजूक आमी दिन वाचूया. जेजू लागीं संबंद दवरून आमी आमच्या कुटुंबान एकामेका लागीं संबंदान जियोंक जेजू लागीं कृपा मागुया. सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थुया. भोव दयाळ बाप्पा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी अवतीर संवसारान आमी जियेतना तुवें आमकां जेजूच्या कुडी रोगतान दादोशी केल्यात. ह्या जेवणाचे बोडान सदांकाल आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमी मातशें बोचूया. आयज नोवेनाचो 8वो दीस आनी मिसाची बेड समोर उमलोल्या आनी देवाचें उतर पुरगोटून प्रवचन केलोल्या फादर मानेल गोमेस आनी फादर आल्फ्रेड वाज आमी तांकां दिन वाचता. तशेंच हे मिसाचे भेटेंत हाजीर आसतल्या हेर पाद्रीकूय आमचे दिनवास. ह्या मिसांत केरीत भाशेन वांटो घेतल्या आनी सेवा धर्मांत आमकां आदार दिलोल्या गुवा वेल्या डिनरीच्या भाव भयणाक आमचे दिनवास. तशेंच गायन करून मिसाचे भेटेन आदार दितोल्या आमी दिन वाचता. दोर मिसाची भेट आनी पवित्र
संस्काराची बोजोण सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल यूट्यूबाचेर आमकां पळोवंक मेळटली. ह्या दिसांनी बाजिलिकेन सकाळीं 5 ते सांजे 6 मेरेन पवी संस्काराची बोजोण जाता. थंय वचून तुमी मागण्यांत वेळ सारूं येता. कुमसारां बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळीं 6 ते 11 आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. फाल्यांच्या दिसा फकत सकाळीं कुमसारां आसतलीं आनी फेस्ताच्या दिसा कुमसारां आसची नात. आयज अंतरधर्मीक मेळावो इंटर रिलिजियस मिटींग देखून 10:30 वरांचेर मीस आसचें ना, पूण त्या उपरांत 12:30 मिसाची भेट आसतली. फाल्यां डिसेंबराचे 2 11:30 वरांचेर पुर्तुगेज भाशेन मीस जातोलें. तशेंच 12:30 वरांचेर पिलग्रीम मास ह्या भाव भयणां पासत आमी मागतल्या. डिसेंबराचे 3 फेस्ताच्या दिसा मिसां हे परी सकाळीं 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोंकणी भाशेन आनी 10:30 वरांचेर फेस्ताचें मीस इंग्लीश आनी कोंकणी भाशेन जातोलें. आनी ह्या मिसांत भारतांत पाप सायबाचो प्रतिनिधी अपोस्तोलीक नुन्सियो आर्च बिशप लिओपोल्दो जिरेली मिसाची भेट समोर उरतलो. उपरांत 12:30, 3, 4, 5 कोंकणी भाशेन उपरांत 6 फक्त इंग्लीश भाशेन मीस जातलें. डिसेंबराचेर 4 आयताराक मिसां हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:15, 9:30 आनी फक्त 10:30 इंग्लीश भाशेन. ह्या दिसांनी आमकां मिसाची मांडावळ वर हेर नोवेनाक लागू जातल्यो कार्यावळी करूंक आदार दिलोल्या सगल्या व्हॉलंटियर्स हांकां आमी काळजांत दिन वाचतांव आनी तांचे पासत मागतांव. आयज आमी करीत भाशेन भावार्थाची आकारणी फेथ फॉर्मेशन करतल्या वेगवेगळ्या केंद्रां पासतूय आमी मागतांव. फुलां भेटोवंक सोदता जाल्यार कंट्रोल रुमांत वचून तुमी दिवं येता. तशेंच तुमच्या काशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार कंट्रोल रुमांत वचून तुमी दिवची. कोणूय सांडलोय जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत तुमी वचून कळोवचें. सगळीं आमी उबी रावया. सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. नोवेनाचे मागणें सांगातान करुया. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागतांव. तुजे कासकी मागणें बापाक करूं येता. सगळीं बरोबर. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटांव. आमेन. San Francisco around, water go round, Rabbi Sam Chumogan,